करतायच अशें सगळें स्टेट. सध्या पणजेचे आमदार बाबूश मनसरेतान सांताक्रूज एक ऑफिस ओपन केलां आनी तेच्या लागून तुमच्या आनी रुदालपाचो जो स्थानीक आमदार आसा तेंच्या मदीं पेटलां मातशें. सो हेज्या एकाच हितून 2 ऑफिसां कशीं तुमची? बरोबर न्ही तें आमी ताका आपयतले आनी तेजे कडेन मुख्यमंत्री आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक ताजेर तोडगो काडटाले. बाबुशान बीन पयलीं परमिशन घेतला तुमचे कडेन कित्याक ऑफिस बीन ओपन करता म्हणून सांताक्रुजान? हे सगळे तो कितें आसा तो योग्य तोडगो आमी काडून इलेक्शन 6 म्हयन्याच्या पयलीं अशें कितें करप जाल्यार ते पार्टी खंय तरी मारना खंयच्या सिटींग एमएलए पार्टीचे तांचे म्हणणें म्हणजे पार्टी फुडें व्हरपा लागून करता पण जे बरोबर न्ही पार्टीक आमकां उबारपाक आमदार आसा ताका बरोबर घेवनूच आमकां काम करपाक जाय आनी त्या खातीर आमी ताचे कडेन बसतले. आनीक रुदाल्फान एक आरोप केला की बाबूश खंय तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी कामां आडयतालो म्हणून पयलींच्यान. हे तुमच्या कानार बीन अशें पडिल्लें की ना अशें जालां? ना म्हजे कडेन कांयच ना आतां वाचता पण तें सगळ्यांक हाडून बसून पार्टी म्हणून योग्य ती भुमिका तेमी घेतली. सद्या पूण आनी बाबूश आतां सांताक्रूज वचून कॉन्स्टिट्युन्सीन वेंचणूक लडोवपाचो आसा अशें तरेचें स्पेक्युलेशन चल्लां. सो अशें जालें जाल्यार पणजेन कशें? हांव वचना. आमचो रुडाल्फो आमचो आमदार बाबूशी आमचो मंत्री आसा आनी आमी सगळे एक आसात आनी एकठांय मेळूनच युनायटेडली आमी सगळे फुडें वतात. सो येता त्या इलेक्शनाक उदरफाकूच थंय टिकेट आसतली काय कितें चेंजीस जातले? पार्टी आपल्या सगळ्या हातून आमचे आमदार आसता मंत्री आसा ह्या सगळ्यांच्या हातूंतलो योग्य विचार करूनच फुडें वता. म्हणटकीर कितें आसा साहजिकच सिटींग एमएलएक प्रेफरन्स आसतात आनी ताच्या हातून भितर सगळे बसून योग्य तो पार्लिमेंटरी कमिटी सेट जातली तातूंत भितर मागीर सगळे रिपोर्ट्स सगळे हातूंतल्यान. सध्या बीजेपीच्या भितर खूब वाद विवाद चालू आहा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवंक गेल्यार कुडचड्या, सावड्ड्या जावं पेडण्या आनी सांताक्रुजान सुद्दां अशें चालू आहा. सो कशें तुमी डिसिप्लिनरी रिएक्शन घेतलें कितें घेतलें? सगळ्यांक भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णपणे लोकांच्या मनान आसा सत्तेर येता हेंय खबर आसा म्हणून प्रत्येकाक खंय तरी दिसता की आपल्याक भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळची बीन पण त्याही हातून भितर पार्टीची एक नीती आनी एक रीत आसा. नीती आनी रिती ह्या खातीर आमी पार्टी फुडें वतली. पूण जे घेवंक सोदता ते सगळे पार्टीचेच मनीस आसा. काही पार्टी मदींच कन्फ्युजन जाला. 2 सिटींग एमएलए जागात एका टिकेटीचेर दिसता प्रत्येकाक जाय ते पण तातूंत भितर अशे हे विशय खूब फाटी आमचे कडेन हाडले बी आसा. पार्टीन तर वेवस्थीतपणे आमी ते रिजॉल्व बी केल्ले आसा. व्हडलें कांयच ना तातूंत. सगळ्यांक समजयतले तुमी हाडून? सगळ्यांक समजयतले? साहजिकच आसा कारण शेवटी आमदार हो मतदारसंघांतल्यान एकटोच जातलो आनी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सिटाची तितलीच गरज आसा आनी आमकां फुडें वचपाचें डेव्हलपमेंट. ह्या चार कॉन्स्टिट्युन्सी जो बोळा चालू आसा सेम आमदारांक तुमी परत टिकेटी दितले काय ते चेंजीस जातले? म्हाका हांगा ठरोवपाक बसूंकूच ना म्हणजे कितले जर तुमी म्हटल्यार कारण सद्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचें संघटन आसा कशें वाडप हें आमचें लक्ष आसा. बाबू, Rohit Monserrat has shown the interest of contesting election from the Taligarh. How you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा स्वागत आसा पण त्या हातून भितर पार्टी जे आपल्या उजळ परत तें सांगता मना रिपिटेडली एकच लायन एकच की पार्टीची नीती पार्टीची रिती ह्या हातूनच भितर वतले. आतां समजा कितले खंय जर गोंया भितर सुद्दां प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी जाली जाल्यार सुद्दां पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनूच करतली म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फाटी बीजेपीचो झेंडो लागतो. भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागपा खातीरच आमी काम करतात. 27 भितर आमकां 30 हाडपाक जाय आनी ह्या खातीर सगळे अशे विशय आसात ते विशय सगळे सुटावे करून आमी फुडें वतले आनी एक विशय सोंपलो की फाल्यां दुसरो विशय सुरू जाता तशें अशें करीतच फाटले अनेक वर्सां आसा. तालिका व्हरची म्हणून तुमचो कॅन्डिडेटूय तसो ना न्हू पळोवपाक गेला जाल्यार? सांगलें मरे हांवें अशें घुंवन तशें जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची एक